आमी म्हादय खातीर झगडटात. मुखेलमंत्री जर नीज गोंयकार आसा तर तांणी आमकां ह्या लढ्यात साथ दिवची. एनजीटी नामी जी याचिका दाखल केला हो योग्य निर्णय आसा. गोवा फॉरवर्डाच्या ह्या कृत्याक लागून मुखेलमंत्री अस्ताव्यस्त जाला म्हण गोवा फॉरवर्डाचो निमंत्रक विजय सरदेसाय उलयला. आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. म्हादयच्या विशयाचेर म्हाका मुख्यमंत्र्या कडेन तूं मेळमेळ करपाचें ना हें पयलें. आतां मुख्यमंत्री काल जो टॉन्ट मारता ताजेर तो म्हणटा की तुमी एनजीटीन पयलीं कित्याक गेले ना. तर जो मनीस म्हणटा की म्हादय म्हणटा आपल्या आवयचे परत चड म्हणून आनी जो आपले इतली नॉलेज आहा अशी दाखयता ताका आतां मातशें आयदर द लिगल सायड ब्रश अप करची पडली ओ द सिक्वेन्स ऑफ इव्हेंट्स. पहिले म्हणल्यार एप्रुवल एक लेटर 17 ऑक्टोबराक आय हॅव केप्ट माय वर्ड गिवन टू द पीपल ऑफ गोवा की आमी वी विल कॉन्टेस्ट दीस इन द एनजीटी. हे पयले इश्यू. आता तो कशें म्हणूंक सोदता की आमी पळोवंक आशिल्लो मरे आमचो प्रधानमंत्री आशिल्लो तो ताणें एक डिनाय करूंक जायना की एक स्टेटस को आशिल्लो. स्टेटस को कितें आशिल्लो की ताकाय बी उत्तर ना ताजे कडेन. सो हे लेटर दिवन स्टेटस को डिस्टर्ब जालो आनी एज अ रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी वी डिसायडेड टू गो टू एनजीटी. सो हातून आमचें चुकलें कशें. आता देसाय बी तसो जाल्ले भशेन उलोवंक जायना. गोंयचो मुख्यमंत्री जे कितें उलयता ते गोंयकारवादी जावपाची गरज आहा. आज सारखे म्हळ्यार थोडे न्यूजपेपर जे अदरवायज आमी म्हणटात हे म्हाका कळना. आतां 3 ग्रुप आसात म्हादय खातीर झगडटात. एक सारखे नवेच कॉम्बिनेशन जाल्लें आहा आम आदमी पार्टी आनी हे गोवा सुरक्षा मंचाची. हे सामकें कॉम्बिनेशन जावन न्यूज जावंक जाय आशिल्ली. हे एक नवेच कॉम्बिनेशन. ताजेर सीएम डिस्टर्ब जायना. काँग्रेस पार्टी थंय मेमोरंडम दिता गांवांनी वचून दिता ताजेर चीफ मिनिस्टर डिस्टर्ब जायना. चीफ मिनिस्टर डिस्टर्ब गोवा फॉरवर्ड पार्टी एनजीटीन गेली म्हणून डिस्टर्ब जाता. हाजेर म्हाका दिसता वी हॅव अपसेट द एपल कार्ट ऑफ द बीजेपी. जे भशेन चीफ मिनिस्टर उलयता पळय it gives raises serious questions. Where is allegiance lies? Does it lie to the people of Goa or does it lie to some orders which are coming from outside the state, or from capitals of neighboring state, or from the capital of the country? Allegiance is to those orders or allegiance is to the people of Goa? This becomes a question. Okay. Those who have history should be asked. Just because since you were a part of this delegation, you have already gone. Was it a fruitful one or this? See, every effort taken in the direction to save Goa's interest, to protect Goa's interest, is always fruitful. Even Chief Minister's taunt on me should be fruitful. There is no hard feelings about it.